850. Serves Paramogacharas-nara Vidaita Balida Serves Parakurpecha Sagara Malonde Arada Vivid Gudmatavun Vivid Dene Devun Bavartane Kodya Kaisari Savu Manani Aradu Sumyatu Kavandita Serves Paramogacharas-nara Vidaita Balida Serves Parakurpecha Sagara Manonde Arada. बाप अविनाश पायसच्या सलमादी साचरकच्या संदर्भार अर्गामिसिता अंजलिन वेगस अर्गामिसिता Salma de Souza Argamisa Ivetas Fernandes and Kutam Argamisita Apollin Martis and Herald Lobo Tavadin Rita de Sacha Pancho or Sacha Morna Chaudasak Misita Shammi and Selmi de Souza As Ashacha Niva Shank Sakalche Breakfast Delia Apollin Martis and Herald Pinto तसेच दनपरच्या जॉन दिला फ्लॉइड निकिता शानकी त्यांच्या सर त्या सांग खातीर मागोंकू तांणी उपकार मागला आणि संचेची काफी फळार नाव नाका म्हणून एका भक्तिकान दान दिल्या या दानीचो आमी उपकार बावडतां आणि सरस्पदसो विस्नार आशीर्वाद मागतां आणि बाप अविनाशाक आमी देवाची बेसावां मागून मिसाचे बलिदान भेटोवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो. देव बरो दीस दिव तुमकां सर्वांक. आयचो दीस आमकां अपुर्बयेचो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमचो लोकामोगाल ह्या जगबाप अविनाश लेस्ली पायस आपणाच्या जल्म दीस आचरण करता. सगळे ताचे जिवीत ताणे कष्टतल्या खातीर पिडेस्ता खातीर दुर्बल्या खातीर आपणाच्या मेस्त्रीचे देख घेवन तो जियेल्लो जावन आसा. हांव सेवा घेवंक न्हय सेवा दिवंक आयला म्हूण उसळल्या जिजूचो पाटलाव केल्ल्या आमच्या बाप अविनाशा खातीर आज आमी प्रार्थना करया. आज आमी करचे मागणे आणि आमी करचे बरे काम ताच्या ते सेवा खातीर आमी भेटोवन दिवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट. प्रार्थुया. भोव मगाळ बापा, तू माई पासान फावो करताय ते आत्मीक वकात अदीक अदीक आमकां लाभच्याक कतकती अत्रेगाणी ह्या पवित्रतेचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमच्या काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उघडपणाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सर्गीतावन देवून येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. ताजो अधिकार इतलो व्हरतो की भुवी सगळी ताज्या परजलान प्रकाशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताल्यान म्हणा लागलो, पडले पडले ते महाबाबिलोन, ते देंवचाराच्या सान आनी अशुद्ध आत्म्याचे टाण जावंक पावले. वय टाण ते अशुद्ध आनी हलशीक सुकण्याचे. तेदवा एक बलवंत देवदूतान व्हड एक दांत्या फेडासारको पतर घेतलो आनी दर्यांत उडोवन म्हणाले, हे परी बाबिलोनाक त्या महाशहराक वयर तावन काडून जोरान सकल्या आपटिताले. ते परत्यान बिलकुल दोल्याच्या दिश्टी पडचे ना. किंदरीर केलत्याचो, गित्या गांवांचो, पिरकुल फुकतेलांचो आनी तुतुरी वजेतेलांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना. खंयचेच कसाबाचे मनीसी या फुडा तुजे भितर आसचे ना. दांत्याचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशोचो ना. ओकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकूंचो ना. कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माटा मंत्रांनी सर्व जनांगाक तुवें फटयलेली. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जमायची बबशी म्हाका आयकली. ते म्हणटाले, हालेलुया, तारण महिमा आनी पृथ्वी आमच्या देवाची, कित्याक ताणें दिवची फैसला करीन आनी निती प्रकार. आपल्या वैबिचारान पृथ्वी भ्रश्ट केल्या त्या कल्पतराचेर ताणें कस्तीचे फर्मान मारला. ताणें वारयल्ल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचे ताणें फारीकपण घेतला. परत्यान ते बोम मार म्हणा लागले, हालेलुया, ते भस्म जाता उठता तो दुवार वयर सडत आसा, वय कळनासतना सडत आसा. तेदवा देवदूतान म्हाका सांगले, हे बरे शेलयाच्या लग्न उत्सवाचे जेवणाक आपयल्यास ती बागी. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. शेलयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपण मेळलेली भागी. शेलयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती भागी. संतोषान सम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये, उल्हासान ताचे सेवा कर. संतोषाचे गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. शेलयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपण मेळलेली भागी. सर्वेस्पर देव म्हूण जाणा जाया.
तो आमचो रचणार, आमी ताचे जावन आसा. आमी तसलो ताच्या हिंडाचो शेळयो. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. वाकण स्तुती येसोवे, ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान अर्गां गितां सवे, ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगयुगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततीचे संततीक भळटा. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. उद्गार. Hallelujah, 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 Hallelujah. दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो, तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुजलेमाक सैन्यांनी वेडो घाल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागी पावला म्हूण जाणा जाया. त्या जाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवूं, शहरा भितर आसात ते भायर धांवूं, आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पाणो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कस येतले आनी देवाचो क्रोध हे पडचेचेर देंवतलो. थोडे तालवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशामध्ये गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातीच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुजलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयांतळां मस्तितले. सुर्यांचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्योय लखतल्यो जाल्ल्यान संवसारांत कितें घडोवंक आसा ते कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. ह्यो संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तेद्वा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसाची देवस्तुती आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता आमी सर्वांक सदांच तयार रावोंक, जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय रावोंक आपणे दिता. घरांनी आमी जायती तयाराय करता. कोणी आमच्या घरांनी सैरी येता तर जायती तयाराय आमी करता. मस्तू तेंपात हांव सामाकन दवरीन आसलेले मेज बऱ्या रितीन मांडून हाडटा, घर नितळ करता आनी बऱ्या रितीन रांदून तयाराय करता. आनी तशेंच आमच्या वर्तनांत ती बदलावान जाता. ते दोन म्हणसर आवयनी भुरग्यांक जोर करून कितें वस्तू हाडूंक अंगडीक धाडिचे आसलेले आनी भुरगीं ताका जबाब जावन हांव वचना, म्हाका दुसरें काम आसा म्हणटली. सैरी आयिल्ल्या वेळार आवय बापय बऱ्या मनान सांगतात,
आनी भुरगीं बऱ्या मनान ओप्पातात आनी वचून ते काम करून येवचे आमी पळयता. वर्ती तयाराय आनी वर्ती बदलावन एक सैरी घरांनी येतात जाता तर खंडीत जावन जेजू क्रिस्त येवचो काळ लागीं पावलो म्हणटना हाकाय वर्ती तयाराय आमच्या जिवितांत जावंक जायचे आनी ही तयाराय आमी दाखोवन दिवंक जायचे. थोडे फावटी आमची तयाराय निज गरजेची तयाराय जावन आसा आनी थोडे फावटी ती तयाराय दाखोवच्या खातीर तसली जावन आसता. आनी हाची देवस्तुती आमकां सर्वांक ही तयाराय नीज तयाराय आमच्या काळजांत जावन येवची तयाराय जावंक जायचे म्हणले जेजू विभारिता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू खंडीत जावन येता आनी ह्या वेळार आमी कितें कशें रावोंक जायचे. आमी जागृत रावोंक जायचे आनी वर्त्या रितीन तयाराय करूंक जायचे. तयाराय कसली? जेजू आज येता, जेजू फाल्यां येता, जेजू परवा येता म्हणलें सोदून काडची तयाराय गी. जेजू मळबात जावन येता गी वा भुमीत जावन येता गी म्हणली चिंतपाची तयाराय गी. न्ही आमच्या समाजींत वा आमच्या संवसारी घडच्यो संगती पळोवन आतां जेजू येत आनी जेजू येत म्हणलें असले चिंतपाची तयाराय गी. खंडीत जावन असली तयाराय न्ही. बघा जेजू आम्हा सर्वांक आपण दिता आमच्या काळजांत जावन आमी तयार रावोंक जायचे. ही तयाराय जावन आसा आमच्या भावार्थाची, ही तयाराय जावन आसा आमच्या मोगाची आनी सेवेची आनी ही तयाराय जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताचे. सरसंगती बदलूच्या ह्या समाजींत देवाची कृपा आमकां ह्या संगते मुखांतर आमच्या जिवितांत लाभता. आमी भावार्थाची तयाराय आमी करया. भावार्थाची घट्ट बुन्याद आमच्या जिविताक आमी घालया. जेजू कडेन ही भावार्थाची संबंध दवरच्या खातीर, भावार्थाची जिवीत जिवच्या खातीर मागण्याचे जिवीत आनी तशेंच साक्रामेंता मुखांतर आमी आमकां तयाराय करता आसतना आमच्या मागण्या मुखांतर आमी देवा लागीं एक वर्त संबंध आसा करता आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत रुजू करूंक वा जेजूची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां आदार मेळटा. आनी साक्रामेंत प्रत्येक रितीन एवकरिस्ताचे साक्रामेंत आनी तशेंच कुंभसाराच्या साक्रामेंतांत देवाची कृपा आमी आमच्या वयर वाळाशे करूंक जाता. आनी असली तयाराय भावार्थाची तयाराय आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करूंक आसा. आनी दुसऱ्यान मोग आनी सेवेची तयाराय. जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वैयक्तीक रितीन तयाराय करची न्ही. वैयक्तीक रितीन तयाराय करचेचे पूण ताचे बराबर सामाजीक रितीनी आमी तयाराय करूंक आसा. म्हणजे हेरां लागीं आसलो तो बरो संबंध आनी हेरांतय असो मोग आनी सेवा आमी चड आनी चड करूंक आसा. व्हडतो उपादेश जेजू आमकां दिता. कशें तुमी देवाचो आनी तुमचो मोग करता तशें तुमी पेल्याचोय मोग करता. आनी दुसऱ्यान कितें तुमी हेरांनी तुमकां करूंक आशेतात ते पयलेच तुमी तांकां करा. म्हणजे तुमी हेरांची सेवा करतली व्यक्ती जाया. आमी सर्वां दयेची, बोगसाण्याची आनी सोंसणीकायेची व्यक्ती जावया. आनी ह्या मुखांतर आमी पयल्यान पयलें देवाची, उपरांत हेरांची आनी उपरांत आमची मोग करचे व्यक्ती जावंक पावतले हांव. आनी तिसऱ्यान आध्यात्मीक रितीन चतुर आमी जावया. संवसारी संगती आम्हा सर्वांक बिजी करते आसा आनी खंडीत जावन आमी बिजी आसा. आमचे सबार संगती आसा, सबार कामां आसात, सबार राटावळी आसात आनी ह्या मुखांतर आमची आध्यात्मीक संगती खंयसर पावल्या म्हणलें चिंतून पळोवया. आमी आध्यात्मीक संगती पयस आनी पयस दवरते आसा. आमच्या जिवितांत आमी तयार करया, चतुर जावया आनी आध्यात्मीक संगतेक मागण्याच्या जिविताक आमी प्रमुख स्थान दिवया. आमी आमच्या जिवितांत भावार्थाचे जिवीत जिवच्या मुखांतर, मोग आनी सेवा करच्या मुखांतर, आध्यात्मीक जिवितांत चतुर जावच्या मुखांतर जेजूक मानता तसले आनी जेजूच्या येण्याक तयार करचे तसले जिवीत आमी जियेवया. आमेन.
आमची मागणी सुम्या मुखार दवरया. बापा, आमच्या पाप सैबाक बिस्पाक तशेंच ह्या साकांक तांच्या हाती दिल्ल्या हिंडांक क्रिस्ती मावल्यांनी आनी शेगुणांनी नेटोवंक गरजाची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची सवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय मनशापण पडसळोवंक आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थपणी वावरूंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या आसऱ्यांत आसच्या प्रायवंतांचेर आनी पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी करच्या त्या मागण्या मारिफात तांच्या मतीक शांती समाधान आनी जिणेन सावस्काय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आज जल्म दिवस आचरण करच्या मानादीक बाप अविनाश लेस्ली पायसचेर तुजी बेसुबाम आशिर्वादां घाल. ताका बरी भलायकी, मतीचे समाधान आनी जिणेन संतोष दिवन ताचे मिसां वावरान जैत मेळोवंक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी बेसावां घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हाजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी मावल्या बरी जिणी मांडून हाडून सदांच तुका साक जावन जियोंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, ही आमची त्या सभा तुझ्या मुखार आमी दवरतना तुजी विस्नार बेसाव आमी मागता हांव. तुझ्या पुता जेसूचे नवी. C64. सरस्वरा सस्यच्या रसणारा दिन वसना दिलाय तो मुंडो आमी तुका भेटयता. प्रतिमेला मनुष्याच्या वावरात केला आमकां जिविता सुंदर जातलो. ससनाच्या ससना देवाचे. सरस्वरा सस्यच्या रसणारा दिन वसना उदाहरणात आमकां दिला दाखवा भेटयता. दाखवाले दिला मनुष्याच्या वावरात केला आमकां जिविता जातलो. ससनाच्या ससना देवाचे. सरस्वरानी केलाय ते पावन पवित्र मरुद्र तुझा. मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुद्र तुझा. म्हाका समेटून घेता स्वादिक तुझे सेवेक सौम्य आजाव येता. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हणून तुम्ही आता सक्कड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपच्या दावा सरेस्पर मान घेवन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या मानाक भेटोवंक फरमायल्यान ती पवित्र देणी मोवाळेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुझ्या दयाळ काळजाक मानशाक तुजी आज्ञा सदां पाळूंक आमकां तुझ्या कृपेचे बोळ दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वर्षामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेसू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी आम तुका दिन वसतां जाल्यारी हे तुझे सामका आनी एक देणे. आमच्या दिन वसण्याच्या प्रार्थनान तुझे वडवी बिलकुल सडाना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुझ्या कृपेत वाडत वेता.
देखून सर्ग आणि संसार आणि देवदूतांचो दळबार तुझे तोर महिमा वाखणता तांचे सांगते आमचे ताळे मेळून आम्ही तुझी स्तुती गायता. Darbarasu serves por tu. Sargani samsar bala tuja vaibhava, Om sargi tukacha. Om sargi tukacha. Om sargi tukacha. Serves porace navi, etata jai jai, Om sargi tukacha. Om sargi tukacha. Om sargi tukacha. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या सुमयाची सुख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कश मरण ससुवेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आणि सस्नी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आणि समेस मनशा पासत ते वारोतले, हे म्हज्या उडासा करात. बावडता गुट परिगठुया. Somia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही प्रगटा. बापा जेसूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेसूची कूड रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रेतुमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आणि सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडे. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव बहिणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजे पडजडीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा समेस दाय कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे ती सपती भगिवन दमदूत आनी सव काळी तुका मानवाल्यान ते सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां आवांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. बापा विनाशनकरच्या निस्वार्थी सेवे खातीर आम्ही सरेस्पर देवा लागीं ताच्या खातीर प्रार्थना करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडो दी नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बागणे आमच्या सडबंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतले आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय, आनी सर आकातांतली दयेन वाटाय. सुम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल, आनी त्या खुशया परम तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माया मग सगुरसाण एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवन शें म्हाका फावोन ना, पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीराकात म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. D27. सौम्या भूके नामी आल्या तुझे खाणी आमकां उंडो सगळी सोदी सौम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सजन आसा बसल्या गावात पायन करता तुझ्या दारात पावता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सजन आसा
नसैना गावात पयण करता तुझ्या दारात पाठीदा तुझी जसाई माता सौम्या आम्ही समेस्ता दितो विषेवांका कष्ट सर्वं गेल्या वास्ता लाभ शांती आता यात्रिकामी सर जाऊन असा नसैना गावात पयण करता तुझ्या दारात पाठीदा तुझी जसाई माता. प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेसूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. बापा, तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मी नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सरेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादान गेलो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शांती दिन धाडटाय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. शांती दिन धाडटाय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. दिव्याचे केदी पातयेन आता तुझे सौम्या आम्ही पातयेता. कस्तुभ दोणी कितेसले की नासा देवी उतार तुझे गाजयता. शांती दिन धाडटाय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. सकाळची भेटवणी येजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणापासून आणि अल्तारेच्या बोपई सक्रमेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सोमे सिराद्यापासून बगेन तांकार मोरयेच्या कताबेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सान मागण्याच्या पुस्तकाच्या रद्यापासून आणि पाप सेबान्या मोयना दाखवलेल्या रद्यापासून हिंसर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे राज देव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बरे करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी उरता. सुम्या जेजू तुझ्या बोदैवे काळजाचे ससायेन राग आमच्या बोबा घेवन पाप सैबाक जाता ताका उजवाड गटायन आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या साईबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका इर्गा दिता अंतस्करणी नमस्कार करता. ओड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण मी क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साईबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या ओळा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेस पातका म्हजी पातक्याची काकूत कर. देवा पवित्रज्ञा दी साईबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक
म्हजी पातक्याची काकुळट कर म्हाका पातक्या बक्षी. भावार्थाचे विधान. सर्वेच परा देवा तू एकच देव आणि एका देवात एक जण बाप पूत आणि पवित्रत्व म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातकां खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तू सचनीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरोशाचें विधान. सर्वेच बरा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणे आनी हे जिणे उपरांत सचनीक सूख जरतली म्हूण हांव बरो आसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला. ह्या बरोशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेच बरा देवा सर्वच सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासोर म्हज्या पेलासोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. त्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वोच्च प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे सुमे सुकयतले म्हूण ती निश्चय करता. आमेन. सुम्याच्या बडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्यावरवी ती गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन बरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळ तुजे कुशीचे जेजो. भगियंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सुम्याची साकण तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मरिये कृपेन बरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळ तुजे कुशीचे जेजो. भगियंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळ तुजे कुशीचे जेजो. भगियंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगियंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बाजाराक आमी पावस आमचे खातीर. भाग्या येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान शपोन घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी क्रुसा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुनामारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशा दिवसा आता आनी सदां सर्वात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशा दिवसा आता आनी सदां सर्वात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशा दिवसा आता आनी सदां सर्वात. आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रत्न्याक सर्गीच्या दयान म्हाका दिलाय. तुजे तबेर म्हजी मोतूच वाडाय. म्हाका राग आनी सांबाळ आनी चलय. आमेन. जुबलेवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्रत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गीच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परत जागृत करू. तुजी कृपा आमकां तकनासतना स्वार्थाचे बी पोषण करतली जावन रुपांतर करू. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरोशान मनशाकुळ आनी सगळे सृश्टीतय ते बी रुपांतर हाडू. तेन्ना वायटाची सकत पृथ्वी नास जातली. तुजी महिमा ससनाक पसरतली. जुबलेवाची कृपा बरोशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करू. तीच कृपा सगळे पृथ्वेर आमच्या सगवंदराचो आनंद आनी समाधान पासारू. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी ओगलाप जावं. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां.
मागीन दिवसाचे कृपेन देवाला आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.